आम्ही दोघी सजारा ह्या कार्याचे प्रधान पोषक युनिटी हॉस्पिटल मंगळूर, सहा पोषक मानस वॉटर पार्क पिलिकुळा वामंजूर, ला केनीस केक शॉप मंगळूर, जेरोसा कंपनी मंगळूर, नूतन सिल्क्स मडेंत्यार, वी टेक इलेक्ट्रिकल अँड लाइटिंग्स बेंदुरवेल मंगळूर, Martin's Multi-Cuisine Family Fine Dine Restaurant, रोहन कॉर्पोरेशन मंगळूर, इलेक्ट्रिकल पॉइंट मंगळूर, नमान बळोगजिसू कोंकणी मैन्याळे, दैविक अमृत कोंकणी मैन्याळे, राखणो कोंकणी हफ्त्याळे, उजवाड कोंकणी पंधराळे, आमसो संदेश कोंकणी मैन्याळे, सेवक कोंकणी मैन्याळे, किमू मटव्या काणया पुंजो, रेगिस्तानांतली फुल कोंकणी कादंबरी, आयडियल चिकन मंगळूर. आम्ही दोघी शेजारा वेताव काजारा पायल भुरगीची रोसा केली येऊनत घरा केदना तरी शेजारा जाल्यार काजारा सगळी आमची पाटलम बाबा वेता त्या घरा. दायची वर्ल्ड 24/7 पळोवच्या सर्व कोंकणी मोगाळ वीक्षकांक नमस्कार आणि तुमकां समेत सांग आमी दोगी सजरा रिलोडेड ह्या कार्याच्या 560व्या अंगड्याक मोगाचो स्वागत. आमच्या कार्याचे प्रधान पोषक युनिटी हॉस्पिटल मंगळूर हांच्या पोषकपणा काल सदर जावच्या आमी दोगी सजरा रिलोडेड ह्या कार्याक सहप्रायोजक जावन आमकां सांगा दिल्ली आसात मानसा वॉटर पार्क अँड रिसॉर्ट्स, लाकिनी केक शॉप, आयडियल चिकन, वीटेक इलेक्ट्रिकल्स अँड लाइटिंग्स सांगात मार्टिन्स मल्टी-क्युझिन रेस्टॉरंट. आमच्या सर्व स्पॉन्सरांक आमी देव बरें करूं म्हणून मोगाचे वीक्षकांनो आज ऑगस्टाची 12 तारीख आटीची आटीचो अमास म्हणून आमी रावत जावन संभ्रमता आणि ह्या दिसा सकाळी आमी कसाय पियेता मेथे पेज जेवता. तर ह्या आटीच्या अमासे विशयांत इल्लेशे आमी जाणा जावन आयच्या कार्याक आमी सुरवात करया. जशें जानेवारी तावन डिसेंबर पर्यंत 12 महिने एका वर्सांत आसात, तशेंच एका संक्रांतीन तावन आरंभ जावन अनेक संक्रांती सुरवात जावच्या पर्यंत 12 महिने आसात. हे 12 महिने आमच्या मलगडे लागीं जर घरा कोणी आसल्यार तांच्या तावन आमकां आयकूंक मेळोवंक पुरो आनी तांकां खंडीत जावन हे उडास आसूंक जावंक पुरो. पग्गू, बेसो, कार्तिंगोळ, आटी, सोण, कन्नो, निर्नाळ, तशेंच जार्दो, पेरार्दे, बोंतिंगोळ, माई आणि सुग्गी असल्या 12 महिन्यापैकी 6तो महिनो तो जावन आसा आटीचो महिनो आणि ह्या 12 महिन्यामध्ये एक भोव कश्टांचो महिनो तो जावन आसा आटीचो महिनोकय. आणि आमचे पूर्वज आमचे मालगडी आटीचो महिनो म्हळ्यार एक कश्टांचो महिनो म्हणून वळखताले, कित्याक म्हळ्यार त्या म्हयन्यांत आटीचो महिनो जुलय तशेंच ऑगस्टच्या वेळार येतालो जाल्ल्यान शिरंदारींनी पावस वचचो आसलो आणि असल्या पावसामध्ये काम करचें, सागोळेचें काम करचें बारीकशें कश्टाचें जातलें. आनी अशें दुबळ्या वर्गाचो तशेंच माध्यम वर्गाचो लोकांक खाणाचो तशेंच वरवेचो अभाव पडटलो जाल्ल्यान आमचे मलगडे आटीच्या वेळार जाय तितले कश्ट काडून जियेवंचे आसले. आणि आज ऑगस्टाची 12 तारीख आटीची अमास जावन आमी विशेष जावन ह्या दिसा सतेनेच्या रुखाचो साल सकाळीं काडन तातूंत हांव कसाय करून पियेता, तितले मात्र मेथे पेज करून जेवता. आनी विशेष जावन एक सकाळीच्या 5 वरांच्या पयलेच त्या रुखा लागीं वचून सतेनेच्या रुखा लागीं वचून ताची साल काडल्यार तातूंत जाय तितली वखदां गुणां आसात म्हणली एक पातयणी आमच्या मलगड्याची जावन आसली. आनी तितले मात्र न्ही आसता ह्या दिसांनी हे रिवाज आमकां पळोवंक मेळटा. फकत आमी आमच्या भोंवतणी आसच्या अक्रिस्तांव भोंवडां मात्र न्ही आसता, क्रिस्तांवांय ही एक संप्रदाय पाळून आयल्यात, कित्याक म्हळ्यार आमची मलगडी सडावत जावन सागवळेचें काम करनासली आनी आमच्या भोंवतणी हिंदवाचो लोक सडावत आसलो जाल्ल्यान आटी म्हळ्यार खंयी एक कडेक त्या म्हयन्यांत बरीं कामां खंयचीं करूंक वचनातलीं, जावंक पुरो खंयचीं कार्य काडिनातलीं. एक दरिद्र म्हयनो म्हणून आपोवन थंय आसलो. पूण आमच्या मदें कार्य खंडीत जावन चलतात. पूण आमच्या भोंवतणी आमच्या मलगड्यांनी कितें ती चलून आयिल्ली रिवाज आसा ती आमच्या समुदायांत अजून जिवाळ आसा म्हणूनच सांगयेत. आनी तुमी आयच्या दिसा ह्या आटीच्या अमास आज सकाळीं सुरू जाता आसतना कसाय पियेलात म्हणून हांव पातयेतां. तर आयचो अंगडो आमी सुरवात करता आसतना आयच्या अंगड्यांत आमी कितें विशय विंचला म्हूण पळया.
हो हफ्तो ह्या हफ्त्यांत ऑगस्टाच्या 15 तारखेक आमी भारताच्या स्वातंत्र्योत्सवाचो दीस आमी संभ्रमता. 80 वर्सां जालीं 80वो स्वातंत्र्योत्सव ह्याच सोनवार आमी संभ्रमत आसतना आयच्या अंगड्यांत आमच्या कोंकणी समाजांत आशिल्ले मानमनीस भारताच्या स्वतंत्राक कशे संबंध जावन आसात, तांची देणगी कितें, तांच्या विशयान आमी जाणा जावचें आयच्या अंगड्यांत एक प्रयत्न आमी करन आसा. कार्य सुरू करता आसतना एक स्वातंत्र्योत्सवाचे स्वातंत्र्य दिसाक लक्ती जाल्ले एक पोद ह्या संदर्भात तुमचे खातीर आमी सदर करता. हर हात जात कात रंग संगी मिळून एक जाऊन राहूया, आम्ही माय गावाक ना मान मान करूया. हर पंथ ग्रेस्त अनाथ मीत विसरून एक जाऊया आणि भारताची छाती संसारार गाजूया. मुझ देश इंडिया महान इंडिया, मुझ मायबापाचो गाव इंडिया. देशात इंडिया आम्ही मान रचूया आणि जय रचूया जय हो इंडिया. आमच्या भारत देशाच्या वैभवा विशयांत तशेंच विविधता विशयांत एका पुरबाचे पोद तुमी आयकून आयल्यात. तर आयच्या अंगड्याचे पयले सवाल कितें म्हणून आतां आमी पळोवया. आयच्या अंगड्याक तुमकां म्हूण आसा गेल्ले पयले सवाल अशें आसा, स्वातंत्र्य झुजारी जोकी माळवा जल्माल्लो गांव खंयचो? स्वातंत्र्य झुजारी जोकी माळवा जल्माल्लो गांव खंयचो? तुमकां ऑप्शन्स दिल्यांत कल्याणपूर, शिरवा, मुडबेळ्ळे तशेंच कोच्ची. आनी आयच्या अंगड्यांत पयलो उलो कोण घेता? मानेस डयान लायनर आसा. हॅलो, नमस्कार तुमकां. नमस्कार तुमकां. मानेस डयान खंय तावन? हांव आतां दुबयतावन. दुबय तावन गांवा आतां दुबयत आसात न्ही? हय हय. ओके. स्वातंत्र्याच्या दिसा विशयांत आय सोंग आमी काडून आसा आनी ताचे की व्हरता जाटीची आमास. तुमी कांय कसाय काय येवंक मेळ्ळा की तुमकां दुबयंत? आमकां मेळोना. दुबयंत गांवांत मेळ्ळा. आसले. ओके वडना. आता सवालाक जाप कितें म्हणटात? सवाल पळयले गे? हय हय. ओके, परत एक पुटी तुमचे खातीर आमी सवाल घालता. स्वातंत्र्य झुजारी जोकीम आळवा जल्माल्लो गांव खंयचो? कल्याणपूर, शिरमा, मुडबेळ्ळे, म्हणटा बी बी. ऑप्शन बी शिरमा म्हणटाय गे? हय. ओके, देव बरें करूं मानेस डायन उलो केल्ल्याक. भारताच्या स्वतंत्राच्या विशयांत आमी आयचो अंगडो सदर करता आसतना आमचे भोंवतणी जाय तितले मनीस कोंकणींतले मनीस आमच्या देशांत स्वतंत्राच्या अवधेक जाय तितली तांची देणगी दिल्ली आसा. आनी ताच्या उपरांती आनी ह्या दिसांनी राजकीय फुडारी जाय तितले आमचे भोंवतणी जाय तितली जाणां राजकीय मुखेली आसात. आनी आमच्या नव्या पिळगेक तरण्या पिळगेक आमच्या भारतांत राजकीय मुखेली जावच्याक आमी खंडीत जावन एक प्रोत्साह दिजे. कित्याक म्हळ्यार आमचोच म्हणलो एक वांटो मात्र न्ही, आमचो तो म्हणलो एक स्थानमान आमी आपणायत जाल्यार त्या खातीर थंयसर काही आमचो लोक आसल्यार मात्र आमच्या देशार बदलावण आमी खंडीत जावन हाडूंक शकता. स्वातंत्र्य झुजारी जोकी माळवा जल्माल्लो गांव खंयचो म्हूण सांगच्याक मुखलो उलो हांगासर आसा मोली निड्डोडी तावन. कल्याणपूर तावन. तुम्ही निड्डोडी तावन की कल्याणपूर तावन? हा, तुम्ही हॅलो म्हणटाना कल्याणपूर म्हणटाना म्हाकाच एक पुढे न्ही कितें मोली अर्जंटार आसात गे आज काय? ना ना भायर पावस येता, भायर सांगू पावना देखून कुडांत बागेल घालून कुडांत रावला. ओके, कुडांत बागेल घालून टीव्ही म्यूट करन उलोवन आसात न्ही? वय वय. ओके, तुमच्या प्रकार तुम्ही कल्याणपूर म्हणचे न्ही? वय वय. कल्याणपूर गेलात की तुम्ही? हांव गेल्या. हा. वय वय गेल्या, आमच्या भद्राबाया पावोवन गेल्ल्या आमी. ओके, कल्याणपूर गेलात त्या खातीर तुम्ही जोकी माळवा कल्याणपूर सो म्हण सांगतात न्ही? वय वय. ओके, आज जाटेची आमास न्ही? कॉल मेळ्ळें न्ही देखून सांगचे. वय गे ओढना बा. आज आटेची आमास न्ही? वय वय वय. कसं आहे काय पियेलात गे? वय वय, सकाळी वखत पियल्या बा आमी. तुमच्या घरा लागीं तो रूट आसा गे? दिल्या आमकां इल्लें अन्न आमी वांटून पियल्या. हा. वय वय. घरच्यांक सगळ्यांक दिलें न्ही? केस केली. ओके, जावं दी मोली बाय, देव बरें करूं उलो केल्ल्याक. ओके बरें बरें. ओके, देव बरें करूं. येस, जाप दिवच्याक मुखलो उलो हांगासर आसा
शिरताडी तावनू रिटाबाई लायनार आसा. हॅलो रिटाबाई, नमस्कार तुमका. नमस्कार. आन्सर ये कल्याणपूर. ओके, आन्सर ये कल्याणपूर म्हणटात गे. वय वय. ओके, देव बरें करूं. रिटाबाई उलो केला. मुकलो उलो हांगासर आसा तण्णीर बावी तावनू फिलोमिना लायनार आसा. हॅलो हॅलो, नमस्कार फिलोमिना बाई. नमस्कार तुमकां. ओके, कसाय पिलो गे आज? कसं पिऊन कसाय पिऊ नांगी तुम्ही? कोणी ना, दिऊ ना. नांगी तुमका? आमकां कोणी सांगा लागी हा. ती आजचे बरी कोणी लागते. ओके, पहिले पिऊनची काही सवय आसली गी? पिऊन असेल. ओके, पहिले पिऊन आसल्यात न्हय. होय. ओके फिलोमिना बाई, सवाल पळयले गे. कितें म्हणटात जाप तुमी? मूड बेळले. मूड बेळ्ळे म्हणटात गी. होय. मूड बेळ्ळे खंय गेलात गी तुमी? मूड बेळले गेले आम्ही. गेलात गी. गेले आम्ही एकपटी गेले आमच्या पद्राबा सांगता. ओके, 15 मूड बेळ्ळे कोणी गेला. लावतात. होय. पळया तुम्ही दिल्ली जाप सारखी गी नांगी म्हणून इल्लो वेळ राखून राव. ओके, थँक्यू. देव बरें करूं. आणि हांगासर पहिल्या सवालाक जबाब दिवंक वेळ संपता. हफ्त्याचो सवाल तुमचे खातीर आमी सादर करता. ह्या हफ्त्याचो सवाल अशें आसा, वीर सोजराच्या उडासाक मंगळूर शहरांत एक रस्तो आसा. हाका म्हूण समर्पीत केल्लो तो रस्तो कुंचो. एस.एल. मतायस रोड, के.एस. राव रोड, कमांडर जॉर्ज मार्टिस रोड, तशेंच प्लायले केविन सरावो रोड. सारकी जबाब कितें म्हणून तुमी आमकां व्हॉट्सॲप करूंक आसा. आनी व्हॉट्सॲप नंबर तुमच्या टीव्ही पडद्यार डिस्प्ले जाता. 9380043073 हे जावन आसा आमचे व्हॉट्सॲप नंबर. व्हॉट्सॲप करता आसतना दया करून तुमचें नांव, गांव, सारकी जबाब आनी कॉन्टॅक्ट नंबर तुमी आमकां धाडून दिवचे. मोगाच्या वीक्षकांनो, आयच्या अंगड्यार पयले सवाल आमी तुमचे खातीर विचारलेले. ह्या सवालाक सारकी जाप कितें म्हण आतां आमी पळया. आयच्या अंगड्याचे पयले सवाल, स्वातंत्र्य झुजारी जोखीम आळवा जल्मालो गांव कुंचो. आनी सारकी जाप आसा ऑप्शन सी, मूड बेळ्ळे. जोखीम आळवा जल्मालो गांव तो जावन आसा मूड बेळ्ळे. आयिल्ल्या कॉलरा पैकी एका कॉलरान मात्र सारकी जबाब दिल्ली आसा. तशेंच आदल्या हफ्त्यांत आमी एक व्हॉट्सॲप सवाल तुमचे खातीर विचारले. ह्या सवालाची सारकी जाप आनी विचेत कोण म्हूण आतां पळया. आदल्या हफ्त्याचे व्हॉट्सॲप सवाल, खंय तिवा मोडू पाजूंक खंयचो पत्रपिठो उपयोग करतात. आनी सारकी जाप आसा कुपाबतोर. सारकी जबाब जावन आसून सारकी जाप दिल्ल्या मध्ये कोणाक इनामां फावो जाता म्हूण पळया. एडवर्ड मास्करेनस अलंगार नमान बाळोक जेजू मैनाळे फावो जाता. अश्विन डिकोस्ता कुलशेखर दैविक अमृत मैनाळे लाभता. नॉर्बर्ट पिरेरा आनेगुड्डे रक्नो हफ्ताळे. जोकी मेनेज सुरतकल उजवाड पंद्राळे. रोसिटा डिसोजा कारकळ आमचो संदेश मैनाळे. हेलेन डिसोजा देरेबैल रेगिस्तानांतले फुल. जेरोम डिकुन्ना केलराय स्टानी बेळासो कणियेसो पुंजो. आनी प्रवीण विजय मोरस मड्यांत्यार सेवक मैनाळे फावो जाता. कोणाच्या एड्रेसार तुमची वर्गणी पावीत करी जाय म्हणून तुमी आमी येदोळूच दिल्ल्या नंबराक तुमी संपर्क करतील सुंचे. जाय तितल्या पत्रांच्या संपादकांनी उदार मनांनी आमच्या कार्याच्या वीक्षकांक विशेष जावन विजेतांक पत्र तांणी इनाम जावन दिता म्हणल्या उपरांत कोंकणी पत्रांतय आमची आसक्त सडा जाय. कोंकणी साहित्यातय साहित्य वाचची, कोंकणी बुकां वाचची आमची अभिरूच सडा जाय म्हणून दया करून हो उद्देश सुफळ करच्याक तुमी आमकां सांगात दिजे म्हणून आमची एक विनंती जावन आसा. हें कार्य आतां मुखार सून व्हरता आसतना आयच्या अंगड्यांत दुसरें सवाल कितें म्हूण आमी पळया. आयच्या अंगड्याचें दुसरें सवाल खंयचें? आयच्या अंगड्याचें दुसरें सवाल अशें आसा आनी हे सवाल निजायकी मस्त सुलाभ आसात म्हणयेत. जैलांत आसोन लोकसभा क्षेत्रांत विंचून आयिल्लो कोंकणी मनीस कोण? जैलांत आसोन लोकसभा क्षेत्रांत विंचून आयिल्लो कोंकणींतलो मनीस कोण? ऑप्शन्स तुमकां दिल्यांत आनी ऑप्शन्स अशीं आसात. ऑस्कर फर्नांडीस, जॉर्ज फर्नांडीस, डॉक्टर टी ए पै, तशेंच ऑप्शन डी श्रीनिवास मल्ल्या. आनी हांगासर उलो आसा कावूर तावनो
ॲग्नेस लायनर आसा. हॅलो. ॲग्नेस गुड इव्हनिंग. नमस्कार तुमका. नमस्कार नमस्कार. आज कसं आहे काही पियेलात की तुम्ही? कसं आहे आम्ही पिऊ ना. तुम्ही पिवनांगी पियनांगी वा आज मात्र गी ना पहिले पियेतल्या मायाने बरं असताना आता ते पुरं नाका म्हणलं गे. नाका म्हणून वय वय. पहिले काही आला तुम्ही? पहिले आम्ही बेजार असल्या काही पेजार गे. बेजार वय वय. ओके पेजार पेजार हे कितेंगी विशेषता आसा काले? काही पेजारांत कालेंगी एक विशेषता बेजारांत आसा. पाशाव जाता नाही. हर एक वर्ष एक अरे एका वर्षात कुर्सा जाता वय. गुड्यार थंयसर कुर्सा गुड्यार शेज वय, जावन वय कुर्साच्या वाटेच्या भक्ती पण जाता ने. मग ते पण आता जाता वय. पेजार सोडून तुम्ही आता खंयची फिरगज? आम्ही कावूर राहिले आता. कावूर म्हळ्यार खंयची फिरगज तुमका? कावूर म्हळ्यार आमकां कोडूर जाता. कुळूर फिरगज. ओके. वय वय. आई चांगड्याच्या दुसऱ्या सवालाक पहिले कॉलर तुम्ही सवाल पळयलेंगे. वय वय पळयला. ओके परत एक पुढे मी सवाल तुमचे खातीर घालता हांव. ओके. जैलांत सोनू लोकसभा क्षेत्रांत विंचून आयिल्लो कोंकणी मनीस कोण? बी जॉर्ज फर्नांडीस. ऑप्शन बी जॉर्ज फर्नांडीस म्हणटात गे. वय. गेस करचेंगी सारकें कळीत आसा. कालाय गेस कर नसत की वा कळीत आसा गे? कळीत आसा. कळीत आसा म्हणटात. ओके पळया देव बरें करूं मन ॲग्नेस बाय उलो केल्लाक. ओके आयच्या अंगड्यांत आमी तुमकां दुसरें सवाला मेदळूच गेल्लें आसा. जैलांत सोनू लोकसभा क्षेत्रांत विंचून आयिल्लो कोंकणी मनीस कोण म्हणून आनी जबाब दिवच्याक मुखलो उलो हांगासर आसा. आने गुड्डे तावनू नॉर्बर्ट पेरेरा लायनर आसा. नॉर्बर्ट नमस्कार. गुड इव्हनिंग. आने गुड्डे म्हळ्यार खंय हे? आने कुठे मूड बिरलक सर. ओके मूडबिद्रे इल्लो जोरान उलयल्यार बरें जालें तुमचो तळो इल्लो. मूड बिद्रे तावन 15 किलोमीटर आसात. मूडबिद्रे तावन 15 किलोमीटर आसा न्हय. भितर हळ्ळी. ओके तुम्ही कितें वावर करतात की आता रिटायर्ड हांव. रिटायर्ड पयलें कितें करनासलें आतां? हांव टिचर जावन आसलो. टिचर जावन आसले आतां. ओके कितली वर्सां जाली रिटायर जावन? रिटायर जावन 8 वर्सां जाली. 8 वर्सां जाली. ओके आतां पयलें टिचर जावन वावर करचा की ह्या दिसांनी टिचर जावन वावर करचा की कशें सुलाभ गी चॅलेंजींग कितें म्हणटात जाय तितली तुमची आता वावर करून केल्ले कश्ट पयले बारी मस्त इजी जाले. पयलें मस्त सुलाभ आसले म्हणटात गी. वय वय वय. आतां कितें कश्ट म्हणटात? आता ते म्हळ्यार पयले काल शिकपा खातीर मात थंयसर तांणी गमान दिवचे आसले आनी चटवटिकेचेर मात शिकपा खातीर गरज. आतां पुरो बिसी उठा आनी पुरो नाका जालें. बिसी उठानूच अर्द दीस ताकात येता. तांत्या दिवचे जावं पुरो मिटींग बरोवचे जावं पुरो हर एक ताकात येता. भुरग्यांक गमान जाता. वय तुमकां तर आतां आमच्या आतां शिकपा शेतान जावच्या विशयान जाय तितलें कळीत आसा म्हण जावं न्हय. वय खंडीत खंडीत खंडीत. सवालाक या आतां आयच्या अंगड्याच्या दुसऱ्या सवालाक तुमी आमकां उलो केला. वय सवाल पळया आनी जाप कितें म्हण सांगा म्हाका. दुसरें बी जॉर्ज फर्नांडीस. ऑप्शन बी जॉर्ज फर्नांडीस म्हणटात गे. वय वय सर. ओके मनीस नॉर्बर्ट देव बरें करूं उलो केल्लाक. मुखलो उलो हांगासर आसा निर्मार्गातावन रेश्मा. हॅलो. रेश्मा नमस्कार तुमकां. नमस्कार. सो तुमची वळख करून दिवयेत गे. हांव रेश्मा पेरेरा निर्मार्गात हांव न्हू. हां प्रस्तुत युनिटी हॉस्पिटलान काम करनासा. प्रस्तुत युनिटी हॉस्पिटलान वावर करनासा. आतां युनिटी हॉस्पिटल आमच्या कार्याचे एक मेन स्पॉन्सर न्हय. वय आमचे वीक्षक विनर्स तर युनिटी हॉस्पिटलाक येतात. पळोवंक मेळ्ळां गी तुमकां? वय वय मुसवाना मेळ्ळात. ओके एक आमच्या मंगळुरांत आसो एक नव आर्थीक संस्थो लोकांच्या बऱ्यापणा खातीर बऱ्या भलायकी खातीर वावरतात न्हय. वय वय. येस निजाय की आमकां बस्तू खुशी जाली आज तुमचे लागीं उलयता आसतना. युनिटी हॉस्पिटलांत तुमी वावर करनासात म्हणून कितल्या वर्सांतून वावर करनासात? हांव थंय 12 वर्सांतून वावर करनासा. आयसीयू इंचार्ज जावन. वय गे 12 वर्सांतून वावर करनासात. एक सेवेचो वावर तुमकां बरें जावं दी. तर रेश्माबाई सवालाक जाप कितें म्हणटात? बी जॉर्ज फर्नांडीस. ऑप्शन बी जॉर्ज फर्नांडीस म्हणटात गे. वय. ओके देव बरें करूं उलो केल्लाक. थँक्यू सर. मुखलो उलो लायनर आसा. बंटवळ तावन वीणा लायनर आसा. मीना बंटवळ तावन. हॅलो हॅलो. नमस्कार मीनाबाई तुमकां. तुमकां नमस्कार. बंटवळान खंय तुमचो गांव? आमचं पाचानरका. म्हळ्यार खंय येता खंयची फिरगत जाता तुमकां? मोडांक कापू. ओके मोडांक काप फिरगजीची न्हय. आज कांय पावस आसलो की जोर आटी सोमास इल्ले वचूच आणले आज. ओके सातेने रूख काय आसा की तुमच्या घरा लागीं?
आसा 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 ओके आसा आज कोण आज कसा एक पियेलात गी तुम्ही आम्ही पियेल्या आम्ही वर्साची पियेता ओके वर्साक वता कोण असो नडटा ताची साल कोण ते काडटा आमचं इन्वॉन्स आसात ती आमकां दितात ओके ती असो नडण तुमकां दिता तुम्ही वय वय आमकां दितात वय सगळं वय जावन दी जाय की वय. बरें आनी हांगासर जाय, दुसऱ्या सवालाक तुम्ही उलो केला जाप कितें म्हणटाय मीनाबाई जॉर्ज फर्नांडीस जॉर्ज फर्नांडीस म्हणटाय गे वय वय ओके देव बरें करूं मीनाबाई उलो केल्लाक ओके मुक्लो उलो हांगासर आसा देरे बैल तावन ब्लेझी लायनर आसा नमस्कार नमस्कार तुमकां आता जैलांत आसून लोकसभा क्षेत्रांत विंचून आयिल्लो कोंकणी मनीस कोण बी बी जॉर्ज फर्नांडीस ऑप्शन बी जॉर्ज फर्नांडीस म्हणटात गे वय वय गेस करनासात गे ना ना शुअर श्योर गे एखाद्या वेळा जाप बदलूंक अवकाश कर दिता ना ना शुअर शुअर श्योर जॉर्ज फर्नांडीस म्हणटात वय वय ओके पळया तुम्ही दिल्ली जाप सारखी गी म्हणून देव बरें करूं मुक्लो उलो हांगासर आसा फर्ला तावन जोसेफ मोंतेरो लायनर आसा सुमानेस्त जोसेफ नमस्कार तुमकां नमस्कार नमस्कार तुमकां फर्ला तावन तुमी उलो करनासात कितें व्याप्त तुमची हांव 15 वर्सां कल्पना आसलो आतां रिटायर केल्यानंतर आसा ओके सो 15 वर्सां कल्पान वावर करून आतां घरा आसात घरा कशें टाइम पास करतात कृषी आसा की कितें आसा कृषी काय ना एक ऑटो रिक्षा काडून ऑटो रिक्षा पयलें बाटें करचें मागीर टायम पास करचो आतां ओके तर तुमचो सकाळी जावन सांजे मुसर टाइम बरें करपाक शार जाता म्हण जालें न्हय वय 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 आतां पावस आयल्यार ऑटो रिक्षा सोडोवचे कश्ट की वा वताच्या टायमार गी काले म्हणटात पावस आयल्यार ऑटो रिक्षा सोडूंक कश्ट पूण भाडें चड मेळटा ओके हा पावसांत वत पडल्यार भाडें उणें जाता भाडें चड मेळना दोन्ही टायमार तर चॅलेंज म्हणल्यार आसात न्हय वय 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 ओके पण तुमच्या त्या वावराक सर बरें जावं दी दुसऱ्या सवालाक जाप कितें म्हणटाय डी जॉर्ज फर्नांडीस ऑप्शन बी जॉर्ज फर्नांडीस म्हणटाय गे वय 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 ओके देव बरें करूं जाप दिल्ल्याक चांगल्याचे दुसरे सवाल जैलांत आसून लोकसभा क्षेत्रांत विंचून आयिल्लो कोंकणी मनीस कोण आनी ह्या सवालाक जाप दिवच्याक मुक्लो उलो हांगासर आसा फजीर तावन मानेस्त मॅक्सिम लायनर आसा मानेस्त मॅक्सिम तुमकां नमस्कार नमस्कार तुमकां आता चांगल्याचे दुसरे सवाल पळयल्या म्हण हांव चिंता वय 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 न्हय कितें जाप म्हण सांगता आतां जॉर्ज फर्नांडीस जॉर्ज फर्नांडीस म्हणटा आतां वय 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 सो जॉर्ज फर्नांडीस वयर मंगळुरान कितें आसा काले उडासा घेता गी ना पळय इल्लो वेळ चिंता देव बरें करूं उलो केल्ल्याक ओके देव बरें ओके आनी हांगासर मोगाच्या वीक्षकांनो आयच्या अंगठ्याच्या दुसऱ्या सवालाक जबाब दिवंक असो वेळ हांगासर संपता हफ्त्याचे सवाल परत एक पुडी तुमच्या खातीर आमी सादर करता हफ्त्याचे सवाल अशें आसा वीर सोजराच्या उडासाक मंगळूर शहरांत हांचो रस्तो आसा एका व्यक्तीक समर्पित केल्लो रस्तो आसा म्हणजे त्या व्यक्तीच्या नांवार व्यक्तीचें नांव ह्या रस्त्याक दिलां SL मतायस रोड KS राव रोड कमांडर जॉर्ज मार्टिस रोड फ्लाइट लेफ्टनंट केविन सरावो रोड सारकी जबाब तुम्ही आमकां व्हॉट्सॲप करचें आनी व्हॉट्सॲप करीत असले नंबर 9380043073 हे जावन आसा आमचे व्हॉट्सॲप नंबर कशें व्हॉट्सॲप करी जाय म्हणलें तुमकां कळीत आसा पूण व्हॉट्सॲप करता आसतना जरूर तुमचें नांव गांव आनी सारकी जबाब कितें म्हणून तुमी आमकां दंड दिवचें आयच्या अंगड्याचे दुसरे सवाल अशें आसा जैलांत आसून लोकसभा क्षेत्रांत विंचून आयिल्लो कोंकणी मनीस कोण आनी सारकी जबाब आसा जॉर्ज फर्नांडीस तो जावन आसा कोंकणी मनीस जैलांत आसूनय लोकसभा क्षेत्रांत विंचून आयिल्लो आमच्या समाजांतलो कोंकणी मनीस जावन आसा आनी हाणें दिल्ल्या सेवे खातीर जॉर्ज फर्नांडीस रोडय आसा केला ताच्या नांवाचेर एक रस्त्याक ताचें नांव दिलां सर्कीट हावस जावन बिजय अर्यांत आसचो रस्तो जॉर्ज फर्नांडीस रस्तो म्हणून येदोळूचो ताका नांव दिल्लें आसा आनी अशें आसतना आमच्या ह्या कार्याच्या आदल्या अंगड्याचे विजेत आमच्या स्टुडियोक येवन तांची इनामां काण घेवन गेल्यात तांची एक झळक आतां पळया तर आयच्या अंगड्याचे तिसरे तशेंच अखेरीचे सवाल खंयचे म्हूण पळोवचो वेळ आयच्या अंगड्याचे तिसरे सवाल
तिसरें सवाल अशें आसा मार्सेल डिसोजा मंगळुरी कोंकण्या मदलो पयलो डॅश ICS अधिकारी श्रेष्ठ नितीदार दाक्तेर संगीतकार मार्सेल डिसोजा मंगळुरी कोंकण्या मदलो पयलो ICS अधिकारीगी श्रेष्ठ नितीदारगी दाक्तेरगी संगीतगारगी उजिरे तावनु जीवन मस्करीनस लाइन रसा हॅलो हॅलो जीवन नमस्कार तुका नमस्कार सर जीवन किती करताय तू हांव मंगल हायजीन प्रोडक्ट काम करता तू वावर करना आई चांगदाचे पहिला सवाल दुसरा सवाल पळयलेंगे तुवें वय कळीत आसली कितें जाणा वय वय ओके तर आता तिसऱ्या सवालाक जाप कितें म्हणटाय मंगळूरू मार्सेल डिसोजा मंगळुरी कोंकण्या मदलो पयलो श्रेष्ठ नितीदार श्रेष्ठ नितीदार म्हणटाय न्ही वय ओके देव बरें करूं जीवन उलो केल्ल्याक ओके देव बरें करूं येस मुक्लो उलो हांगासर आसा बज्जोडी तावन फ्लोरीन लायनर आसा हॅलो फ्लोरीन बाई नमस्कार तुमकां नमस्कार बज्जोडीन कितें व्याप्त तुमची हांव म्हज्या चडशे फुलां लायल्यान कळ्ळे हा आनी टेलरिंग करता ओके सो तुम्ही खडे आसात घरा टेलरिंग करतात मागीर कितें करतात ओके कशें आता खडे आसात गी मस्त जावन आसा गी कळ्ळे जावन आसात गी सुमार हां जातात एक सीजन टायमार 500 चेंडू जातात हा नांदल्यार मागीर 2 चेंडू 8 चेंडू मुक्काल सगळा ओके जावन कोण सकट आसा तुमगेर घरा म्हजो न्हवरो आनी हांव पूत सून ओके आता सवालाक जाप कितें म्हणटात डॉक्टर पयलो दाक्तेर म्हणटात गे मार्सेल डिसोजा विशयान कळीत आसा गी गेस करनासात गे कळीत ना पूण वेळ आयकले बुजला म्हाका ओके आयकल्ल्या बरें जाता तुम्ही दाक्तेर म्हणटात ओके फ्लोरीन बाय देव बरें करूं उलो केल्ल्याक मुक्लो उलो हांगासर आसा डॉनी सौदी अरेबिया तावन हॅलो हॅलो नमस्कार तुमकां हॅलो गुड इव्हनिंग हॅलो नमस्कार गुड इव्हनिंग सो सौदी अरेबिया तावन तुलो करनासात की गावाक आयला आता सौदी टाउन तो सौदी सौदी टाउन कॉल करना सर वय 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 तुमच्या प्रोग्राम बरो पळोवन आसता हर एक वेनसडे वय गे देव बरें करून निसाय की वय, तुमी वय, दिल्ल्या वय, वय, मोगाक वय. तशें वय. जातिमानाक आमी निसाय की वय देव मस्त बरें बरं करूं म्हणटा वय वय मस्त बरं लागता कितें काम आसल्यार सोड न्ही एक हें प्रोग्राम पळोवन आमकां एक टायम मेळटा ओके ह्या वय, वय, टायमा तशें जावन. खातीर तुमी ह्या प्रोग्रामा खातीर वय, वय, वय. प्रोग्राम पळयतात न्ही वय 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 टायम दिता वय 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 जाय की भोव बरें कोण म्हणजे प्रोग्राम वो गांवांत ताकोडे ताकोडे जावन गांवांत ताकोडे न्ही वय वय म्हळ्यार मूड वय बिद्र ताकोडे वय तशें म्हण दिसता वय मो वय मूड बिद्र वय 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 मूड बिद्र जावन गंटलगट्टे गंटलगट्ट्याचे रोड वय ओके आयच्या अंगड्यात आमी भारताच्या स्वतंत्र विशयान आनी ह्या स्वतंत्राक लक्ती जाल्ली मानमून श्याम चमत्कार आसात तांच्या विशयान उलोवन आसा तिसरे सवाल पळयले म्हणपाक येता पळयले गे वय 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 चेक केले पळयले जाप बी ऑप्शन बी श्रेष्ठ नितीदार म्हणचे गे वय शेष शेष तुमकां आनी एक अवकाश दिता सौदी अरेबिया जावन तुमी उलो करनासा जाल्ल्यान एखाद्या वेळा जाप बदलितात बदलूंक अवकाश दिता म्हण जाल्यार खंयची जाप कण घेतात गांवांत आमी एक आन्सर सी पळय इल्लेशें डी 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 आई सांगडो आमी डी 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 स्पेशल अशें म्हणटा आसतना खंयी कडेन आमच्या भारताक तशेंच स्वातंत्र्या फर्स्ट ऑप्शन बी फर्स्ट ऑप्शन बी ओके आता तुम्ही 3 म्हणला एक मात उरला म्हणजे दिसता संगीतकार मात उरला एक फायनल आन्सर कितें म्हणटा बी 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 श्रेष्ठ नितीदार तुगी वय 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 बी तावन सिया कोसून इया कोसून परतान बी तुगी ना 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 बी बी ओके आता हांवें खाली कन्फ्यूज करचें मात्र म्हण दिसता न्ही ना 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 ओके फायन पळया तुमी दिल्ली जाप सारकी गी ना गी म्हणून देव बरें करूं मानेस्त डॉनी उलो केल्ल्याक मुक्लो उलो आसा निर्मार्गातावन सुजाता लायनर आसा सुजाता बाई नमस्कार तुमकां नमस्कार तुमकां आता तिसऱ्या सवालाक जाप कितें बी श्रेष्ठ नितीदार ऑप्शन बी श्रेष्ठ नितीदार म्हणटात गी
होय. तुमका सारखें कळीत आसा गी गेस करनासात गी हेर कॉलर आनी मुळा म्हणून तुम्ही श्रेष्ठ नीतीदार म्हणटात गी गेस्ट करलो. गेस करनासात. ओके बळ्या तुम्ही केल्ले गेस सारखे आसता गी नांगी म्हणून देव बरें करूं. राईट. आणि मोगाच्या वीक्षकांनो हांगासर तिसऱ्या सवालाक जबाब दिवंक असो वेळ हांगासर संपता. हफ्त्याचे सवाल परत एक पोटी तुमचे खातीर आमी सादर करता. आमच्या देशांत विविध क्षेत्रांत साधन करण विशेष जावन समाज सेवा तशेंच देशा खातीर झुजिल्ले झुजारी तशेंच सामाजीक मुखेली समाजान कितें बदलावण हाडला जाल्यार आमच्या भोंवतणी आसच्या रस्त्याक तांचें नांव दिवची एक रिवाज आसा आनी निजायकी एक वर्ते. आनी वीर सोजराच्या उडासाक मंगळूर शहरांत हांचो रस्तो आसा. खंयचो तो रस्तो कोणाच्या उडासाक म्हणून तुमी आमकां व्हॉट्सॲप करचे. ऑप्शन्स अशीं आसात SL मतायस रोड, KS राव रोड, कमांडर जॉर्ज मार्टिस रोड तशेंच फ्लायट लेफ्टनंट केविन सरावो रोड. सारकी जबाब तुमी आमकां व्हॉट्सॲप करी जाय. व्हॉट्सॲप करचे नंबर तुमकां कळीत आसा 9380043073. तशेंच आयच्या अंगड्यांत आमी तिसरे सवाल विचारले आनी ह्या तिसऱ्या सवालाक सारकी जाप कितें म्हण पळोवन येवया. आयच्या अंगड्याचे तिसरे सवाल मार्सेल डिसोजा मंगळुरी कोंकणी मदलो पयलो कितें म्हण आमी विचारले आनी पयलो ICS अधिकारी जाय तितल्या जाणांनी श्रेष्ठ नीतीदार म्हळें. आमी थोड्यांक क्लूय दिले. आज आमी स्वातंत्र्य दिसा सो आमच्या देशा विशयांत आंगडो काडना आसा म्हणटा आसतना इल्लेशे चिंता म्हणून पूण कोणांनी सारकी जबाब दिवना म्हूण हांव चिंता. पूण सारकी जबाब आसा ICS अधिकारी ऑप्शन ए जावन आसा. आयच्या अंगड्यांत कोणें सारकी जबाब दिल्यात आमी विचारल्या 3 सवालांक. थोड्यांची नांवां मात हांगासर आसात. तांच्या मदें कोणाक खंयचें इनाम मेळटा म्हूण आतां आमी पळया. पयली चीट काडटा हांकां युनिटी हॉस्पिटल मंगळूर हांचे तावन फ्री हेल्थ चेकअप कार्ड इनाम जावन फावो जाता आनी नांव आसा तण्णीर बावी तावन फिलोमिना बाय सोवलो आयिल्लो. फिलोमिना तण्णीर बावी तुमकां युनिटी हॉस्पिटल मंगळूर हांचे तावन धर्मार्थ भलायकी तपासणी करच्याक अवकाश मेळटा. तशेंच मुखेल प्राइज मानसा वॉटर पार्क अँड रिसॉर्ट्स आनेगुड्डे तावन मनेस नॉर्बर्टान उलो केल्लो. मनेस नॉर्बर्ट तुमकां मानसा वॉटर पार्क अँड रिसॉर्ट्स हांचे तावन गिफ्ट वॉचर फावो जाता. लाकेरी केक शॉप हांची केक इनाम कोणाक मेळटा. निर्मार्गा तावन आयिल्लो उलो रेशमा निर्मार्गा तुमकां लाकेरी केक शॉप हांचे तावन गिफ्ट वॉचर फावो जाता. आयडियल चिकन हांचे गिफ्ट कोणाक मेळटा म्हण पळया. देरेबैल तावन आयिल्लो उलो ब्लेझी देरेबैल तुमकां आयडियल चिकन हांचे तावन गिफ्ट वॉचर फावो जाता. मार्टिन्स मल्टी क्युझिन रेस्टॉरंट हांचे प्राइस काऊर तावन आयिल्लो उलो ॲग्नेस बाय. सो ॲग्नेस बाय काऊर तुमकां मार्टिन्स मल्टी क्युझिन रेस्टॉरंट हांचे एक गिफ्ट वॉचर फावो जाता. तशेंच अखेरीचे एक प्राइज आनी हें प्राइज वता फजीर तावन मनेस्त मॅक्सिम तुमकां विटेक इलेक्ट्रिकल्स अँड लायटिंग्स हांचे प्राइज फावो जाता. आनी हो जावन आसलो आयचो आमी दोगी सजरा रिलोडेड ह्या कार्याचो अंगडो. कोणाक प्रायझां मेळ्ळ्या तेका हप्त्या भितर तुमी आमच्या स्टुडिओक येवन तुमची प्रायझां काणयेन वरिजे म्हणली विनंती करता. तशेंच येवच्या हप्त्यांत नव्या विशयाचेर नवी सवालां काणयेन हांव परत मेळटा. तवळ पर्यंत मोग उडास हासो सदांच आसो. तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. आमी दोगी शेजारा वेतांव काजारा बायल भुरगीं ती रोसा केली येवनात घरा. केदना तरी शेजारा जाल्यार काजारा सगळी आमची पाटलम बाबा वेता त्या